गीत घेऊया पेज नंबर 3 A5 आत्म्यान सोतान बाबा. भुरग्या भोगतीन सोमल्या कायर करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बोजोंक येता आत्म्यान सोतान बापा बोजोंक येता तुका. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माये मोगाचो योग दिता. जेजून आमकां आपोवणी दिल्लें आसा, ताच्या जिवितान आमी एक जावन ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारच्याक. आमी दर दिसा मिसान वांटो घेता तेन्ना असल्यो वस्तू आमी खूब आयकता, कुडेक आमी त्यो मनान दवरल्या आसतल्यो, त्या प्रमाणे जियेता आसतल्या. तर आमी तर हे भाशेन खरेपणी जेन्ना आमकां चान्स मेळ्ळलो तेन्ना ताका आमी साक्षी दिवंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची बोगसणें दवरया आनी पातकां आमच्या मनांत हाडया आनी ताचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट वातावरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून आशिर्वाद घेवया. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. ही intenção आसात ह्या मिसाची. बर्थडे थँक्स गिवींग गूड हेल्थ फॉर फेलिसियाने रोजारियो आनी स्पेशल intenção आना मारिया कोटकीस. तर हे मागणें घेवया. देवा आमच्या बापा, आपल्या पेल्याक सोडवणीची वाट दाखोवंक तुजे पवित्र सभेन भाग्योन त्योदोर घरेन तुवें तिका आपयली. तिची देख घेवन आमच्या एकल्याच गुरू जेजूचो पाटलाव करूंक आनी आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी पावूंक आम्हा समेस्तांक कृपा दी. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. भाग्यवंत पावलून गालासियेकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जाणें तुमकां क्रिस्ताची कृपा जोडूंक आपयल्यांत ताका इतले बेगीन सांडून दुसरें कसलें शुभ वर्तमान तुमी दवरलां म्हूण म्हाका अजाप दिसता. दुसरें शुभ वर्तमान आसा म्हूण न्हय, बोगोर क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दोसोवंक सोदतात तसले थोडे घुस्पावणार तुमचे मोदें आसात. पूण आमी तुमकां परगट केला त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय मनीस आमीच जावं तो वो स्वर्गांतावन आयलोलो तो एक देवदूत जावं दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करीत बी ताचेर शिराप पडूं. आदी आमी सांगलां तेंच आतां आनीक एक पावट सांगता. तुमी मानून घेतलां त्या शुभ वर्तमाना भायर कोण दुसरें एक तुमकां परगट करीत बी ताचेर शिराप पडूं.
आतां हांव कोणाक मानोंक सोदतां सो तुमकां दिसता मनशाक की देवाक वो मनशाक कुशी करूंक बी हांव भायर सरलां होय आजून वेर मनशाची कुशामोद करूंक जोर हांवें सोडलोले तर क्रिस्ताचो सेवक हांव जावचो नासलो सांगता तें समजून घेयात भावा भयणीनो हांवें परगोटलां तें शुभ वर्तमान मनशांच्या पदरचें न्हय खंयच्याच मनशान म्हाका तें दिवंक ना वो कोणेच म्हाका तें शिकोवंक ना बगर जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उक्तें करून सांगलां देवाचें उतर हें देवाचे उपकार आमचो सबाब जातलो सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता म्हणुया सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगल्या मशा काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती तांचेर संतोसतात ताणें ती नियाळची सबाब सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता आपूण करता त्या सगल्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे सासणाच्या सासणांक थारायलोले प्रमाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणे मांडून हाडलोले सबाब सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता आपले पोरशेक तो सुटका दिता आपलो करार सासणांक स्थापून दिता पवित्र ओळखीत ताचें नांव ताची वाखाणणी तोखता नितेकाळी सबाब सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता उद्गार सर्वेस्पोराक जोय जोय सर्वेस्पोराक जोय सर्वेस्पोराक जोय जोय सर्वेस्पोराक जोय एक नवी आज्ञा तुमकां दिता हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात सर्वेस्पोराक जोय जोय सर्वेस्पोराक जोय सर्वेस्पोराक जोय जोय सर्वेस्पोराक जोय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारलें गुरुजी सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय ताणें ताका अशी जाप दिली सुमृतींत कितें बरयल्लें आसा थंय तूं कितें वाचताय ताणें परती पाळून म्हणलें सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या ओतम्यान सगल्या तुज्या बोळान आनी सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तूं मोग करतलो आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो आनी ताणें ताका सांगलें तुवें सारकोच जबाब दिलोय तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें तर म्हजो पेलो कोण जेजून अशो परतीपाळ केलो कोण एक मनीस जेरिकेयाक वचूंक जेरुसलेमांत देंवन वेतालो वाटेर तो चोरां नागोवण्याच्या हातांत सांपडलो ताणें ताचे कडेन आसलें तितलेंय काण घेवन ताका गाय पडोसोर मार घालो आनी ताका अर्दो मेल्लो कसो सांडून ते पळून गेले तेन्ना अशें घडलें कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन फुडें चलत गेलो
पूण एक वाटसूर समारियकार तेवशिल्ल्यान वेतना ताचे सुरशीन पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके खाणावळींत व्हरून ताचो परमोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितें ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या सगळ्या भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडल्याचो पेलो जावन दाखयलें अशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे ठांय दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. Konkani tuka Krista. एक वर्सभर आमी ह्या जेजूच्या शुभवर्तमानाचेर नियाळ केलेलो आसा. वच आनी तुंय तशेंच कर. कितें करूंक जाय? कितें केलां आमी? ह्या आमी खरेपणी आमच्या काळजांत दवरलेलें आसा आनी आमचें कन्विक्शन, दृढ विस्वास जेजूचेर दवरून आमी हे भाशेन दुसऱ्यांक पेलो म्हणून तांचो परामर्श केलेलो आसा. करूंक ना जाल्यार आमी आतां फुडें कितें करचें? तशेंच रावचें? म्हाका दिसता खूब जाणांनी तुमी हे भाशेन केलेलें आसा आनी ताका लागून आमी देवाक दिनवास या आनी तुमकां प्रत्येक जाणांक सबाशकी दिवया. फुडें कोणेंच पळोवंक नासतलें तुवें कितें बरें केलां पळय तें, आनी तातूंत मोल आसा. कित्याक तें फकत देव पळयता हे भाशेन देवान आमकां सांगलां. कोणें पळोवंक जाय म्हणून हे वस्तू करूंक फावना, पूण देवानूच ते पळोवच्यो. कित्याक आमी ते कोत्ताना आमच्यो वस्तूंगी न्हय, देवाच्या एकवटान करीत तर ताका खूब मोल आसा आनी तातूंत आमकां खूब बरेंपण भोगता. खरेपणी देवाचें राज हे परी स्थापन जाता. आयज हांव तुमकां एका सांतिनेचे जिविताचेर नदर मारूंक ही संदी दिता. ती एक धाकली भुरगी आसलेली. तिचें नांव त्योदोरे गारीन म्हणून. ती फ्रांसाची. तिणें सिस्टरी बरोबर सिस्टर्स ऑफ प्रॉविडन्स, डिवायन प्रॉविडन्स तांच्या मदें तिणें प्रवेश केलो आनी ती आपलें वावर बरे भाशेन करताली. तांची संस्था चेडवांक म्हण हितूं बरे भाशेन परामर्श करतालो तांचो आनी तांकां शिकोवन दिताली आनी हेर तांकां शिकयताली. तिका फ्रांसाक तान अमेरिकाक धाडूंक तिच्या प्रोविन्शलान तिका असो हुकूम घालो. ती गेली आनी तिणें 1840 ह्या वर्सा भरपूर वावर त्या इंडियानापोलीस म्हणटा पळय थंयसर केलो आनी लोकांक भरपूर तिणें बरें केलें. आनी तिणें त्या कोयंतांत रावन तिचे माद्रीक तिणें सांगलें, हें कोत्ता तें देवा पासत करया, दुसऱ्या पासत न्हय, फकत देवा पासत. भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन ती सांतीण जाली. आमी आमचें सगळें कोत्ता तितलें जेजूच्या एकवटान करीत रावया आनी आमकांय तेंच भाग मेळटलें. म्हणजे देवाच्या भुरग्यांचें आनी शांतीन आनी मोगान आमचें जिवीत सादतलें. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान आमी रावून ताचें सगळें आमचें सगळें दवरून ताच्या एकवटान ताचे सारकी आमी उदीक आनी उदीक जायत रावया. आनी हे परी आमचें जिवीत उदीक घडोवन येवच्याक ताकाच आमी हे भेटवणींत आमचें जिवीत समोर पळोवया. गीत घेवया. पेज नंबर 34, C14, देणी आमची. देणी आमची भेटोवंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता.
आमची मनात तो कोर ब्रिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता गोवा उंडो अंतरार हाडटा ताकाचो रोस समर्पिता आमचे सुख दुख सोर्बेट वयता स्वयं घे म्हूण विनोद करता म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानता तुसरी जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या भक्तांच्या उगडासाक भेटयलेले तुवें पवित्र केल्ले पोरजेचें बलिदान दोळायेन मानून घे. ह्या दैवीक गुटांत वांटो घेवन तूं आमचो मोग कोत्ताय तसोच आमी हेरांचो मोग करूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्व कालयेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयले त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्यात तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. पावार्थाचो गूट परगुटुया. तुज्या कुर्सार आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासदून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे
बा घेवन दौरम दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवलें आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयल्लें मागणें काळजांत थावन ताच्या एकवटान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोवन चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोलवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां चोर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 61 D26 म्हाका फावो न्हय सोम्या. म्हाका फावो न्हय सोम्या घेवंक म्हजें दारी तुका. उलोय बोगोरे कुतूर म्हाका फावो शेकूर. म्हाका फावो न्हय सोम्या घेवंक म्हजें दारी तुका. उलोय बोगोरे कुतूर म्हाका फावो शेकूर. म्हजो पाटलाव कोत्ता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. मागुया. सोर पुतेदारा आनी भोव मोगाळ बापा स्वताचो उजवाड आनी भाव भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी सांबाळूंक आनी आमच्या कोरण्यांनी दाखोवंक जेजूच्या मासा रोगताच्या ह्या पवित्र जेवणांत आमकां दिसान दीस चड आदार मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोतेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळपकार. घेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक
देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाक्ती पावूय म्हूण मागता आनी सगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 89 F8 जेजू सोमी जेजू सोमी. म्हज्या भयणीन भावनो, एक तकली कोलोवनी आसा. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान गेली म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत तुमी पावलेले आसात थंयसर सोयर 10 वरांचेर आमचे भाशेन मीस आसतलें. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. देव बरें करूं. Bapas moimet porkot korat, Bapas moimet porkot korat, Jesus omi, Deva Jesoim koret stache, Dori Deva vor wik dorun, Jesus